कारण म्हणल्यार कांय दीस पयलीं दॅट इज ऑन 27th ऑफ फेब्रुवारी एक नोटीस काढली आहा मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान ज्या नोटिसा वरवीं कितलेशे जे फीज आसात लायसन्स फीज आसा ट्रान्सफर फीज आसा जावं अदर सर्विसीस आहा ते हायक केल्ले आसा वाडयल्ले आसा आनी जी मिटींग जाल्ली लास्ट जी मिटींग जाल्ली म्युनिसिपालिटीची तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयल्ले की जो चेअरपर्सन अनाउन्स करतालो हायक केल्या ती आनी तातूंत तो म्हणटा की फक्त 10 ते 15% मॅक्सिमम 20% वाडयला म्हणटा समजला ही पयली एक पटीची गजाल हे आमी सांगपाक सोदता आनी पयलो म्हणल्यार सांगपा म्हळ्यार आमचो डिमांड की हो जो वाडोवप हें आहा तें इमिजिएटली हें विड्रॉ करचें म्हण समजला आता पयलीं हें सांगपाक सोदता हांव तुमकां हावस टॅक्स ट्रान्सफर आजच्या दिसा हावस टॅक्स ट्रान्सफराची चार्ज जावन आसा 3,000 फॉर एवरी प्रिमायसीस दॅट इज ट्रान्सफर्ड ताका बायफर्केशन नाशिल्लें ब्लड रिलेशन एंड अदर ब्लड रिलेशन आता तेणी बायफर्केट केला रेजिडेन्शियल हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर आणि कमर्शियल हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर आणि तातूंत ब्लड रिलेशन म्हणतो 3,000 आशिल्ले ते 4,000 आणि नॉन ब्लड रिलेशन आसल्यार डायरेक्टली 5,000 3,000 ते 5,000 जाले फ्रॉम 3,000 इट इज इन्क्रीज टू 5,000 आता आज पर्सेंटेज किती जाता 3,000 टू जेन्ना 4,000 जाता जाल्यार आज पर्सेंटेज किती जालो 15% जाता वा 3,000 आहा तो 5,000 जाता कितलो पर्सेंटेज जालो पण तो म्हणटा 15%. आता कमर्शियल आहा ताका ब्लड रिलेशन म्हणतो 5,000 एक शॉप सपोज कोणाचे आसा आणि एक बापायक वचोन सपोज भुरगे येता जाल्यार ते ट्रान्सफर करपाक ताका 5,000 फी लागतली म्हणटा पयलीं ती 3,000 आशिल्ली आणि नॉन ब्लड रिलेशन आसा जाल्यार 3,000 आहा ते डायरेक्टली 10,000 सो वो पर्सेंटेज काडपाक कोण शिकयला हो एक प्रश्न जाता आमकां 3,000 टू 10,000 जेन्ना वाडटा जाल्यार तो 20% जाता वाडप सो इतली हायक जर केल्ली आसा मागीर बर्थ सर्टिफिकेट आज पळय सांगपा म्हळ्यार बर्थ सर्टिफिकेट प्रत्येक एक लागता आणि फक्त मडगांवच्या लोकांक लागना आज सगळी जी सालसेटांची जी हे आसा हॉस्पिटल्स आसा ती मडगांव आसा आणि त्या कारणाक लागून जितले सालसेटीतले लोक आसा ते मोस्टली सांगपा 80-90% आर बॉर्न इन मारगांव आणि त्या टायमार ही बर्थ सर्टिफिकेट जी 25 रुपीज आशिल्ली ती काडला 50 रुपीज केल्या 100% इन्क्रीज डायरेक्ट डेथ सर्टिफिकेट तशीच 25 आसली ती 50 रुपीज केल्या मागीर ट्रान्सफर ऑफ स्टेशनरी हँड कार्ड्स म्हणतो पयली आशिल्ली 2,000 जे आमचे हँड कार्ड्स आसले बारीक बिझनेस करताले 2,000 आशिल्ली ती डायरेक्टली आता 5,000 केल्या मागीर नॉन ब्लड रिलेशन आसा हे एक्चुअली नाशिल्लें पयलीं आता 50,000 हे केला म्हळ्यार कितें एक सपोज हँड कार्ड कोण सपोज विकता नॉर्मली हँड कार्ड जावं गाडी जावं दीज आर ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट त्या हेका पण आज त्याचा बिझनेस करपाक एक सारखे ऑफिशियली हाडले आहा की तुवें तो विकपा जाता सांगपा म्हळ्यार सपोज तुका तो चलोवपा जायना तुवें हँड ओव्हर करपा जाय आणि दुसरी कोण डिजर्विंग आहा तांकां दिले जाल्यार एक वालर आशिल्ले पण आता 50,000 म्हणटा ते फॉर ट्रान्सफर मागीर ट्रान्सफर ऑफ हँडीक्राफ्टाचे गाडी आसा तेव्हा गाड्या जे किऑस्क आहा त्याचे ट्रान्सफर आशिल्लो पयलीं 1,000 आता तो केला 3,000 म्हणजे 200% इन्क्रीज आणि 4% म्हणटा 20% म्हणून मागीर ट्रेड लायसन्स फीज आता ट्रेड लायसन्स फीज आशिल्ले 1,547 रुपीज आजच्या दिसा सपोज तूं ट्रेड लायसन्स काडटा जाल्यार तुका चार्ज लागता 1,547 ती आता मिनिमम 2,500 केला मिनिमम आणि बायफर्केट केला रेडीमेड गार्मेंट्स आर सेपरेट ब्युटी पार्लर आर सेपरेट एक कोण टेलर आसा जाल्यार ताका सेपरेट जनरल स्टोर आहा ताका सेपरेट सुपर मार्केट सेपरेट टी स्टॉल बारीक सपोज टी स्टॉल आहा ताका जे 1,547 आसले ते आता 2,500 ताजे शॉप 20 स्क्वेअर मीटर आसा जाल्यार ते आनी बायफर्केशन आहा आणि 20 स्क्वेअर मीटर वयर आसले जाल्यार 21 स्क्वेअर मीटर आसले जाल्यार 4,000 सो 1,500 आशिल्लो थंय 4,000 पावता तो आणि 4% म्हणटा 20% वाडयला म्हण तेच भाशेन जायते डिफरंट कॅटेगरीजाचे भाशेन वाडयल्ले आहा मिनिमम केल्ले आहा 2,500 फ्रॉम 1,500 हे सांगपा म्हळ्यार चड एक्झॉर्बिटंट
म्युन्सिपालिटीन समजपा जाय की आज बिझनेस लोकांचो सामको डावन आसा. कित्या खातीर कितली जे जनरल स्टोर आज इवन वखदां इवन मेडिसिन्स और बारीक बारीक जे सामान आहा ते ऑनलायन मेळटा. ब्लिंकिट म्हणनाका आनी कितें म्हणनाका प्रत्येक वस्त तुका ऑनलायन मेळटा. आनी त्या फेसिलिटी खातीर आमची जी शॉप्स आहात हे आमचे जे दुकानदार आसा ते सगळेच त्रासान पडले आहा. तांचे बिझनेस देंवल्ले आहा. आनी हांगा कितें काय म्हळ्यार म्युन्सिपालिटी तांकां पिडपा सोदता. कंपेरिजन जाता मडगांवचे आनी पणजेचे. पणजेचो बिझनेस हे आसा आनी मारगांव आहा तो कंपेर करून जाता. एक गार्मेंट्सचा शॉप आसा तू एक 1547 आहा थिंग तू सांगता 5,000 म्हण फॉर 20 स्क्वेअर मिटर्स. 21 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार डायरेक्टली 16,000. सो हे कशें परवडटा इतले करून. सो त्या खातीर आमी डिमांड करता. आनी हे जे आमी सांगपा म्हळ्यार आतां आमी बॅनर घातलो तो कारण कितें आमी मारगांव आतां एक स्लोगन चालू करपा आसा. जब तक जब तक जब तक म्हळ्यार कितें तुका खंय जें कितें रॉंग दिसती पडटा कळटा आमकां फाटल्यान कोण आसता. सगळ्यांक खबर आसा आख्ख्या मडगांवकारांक खबर आसा. कावन्सिल मिटींग जावचे पयलीं एक अनऑफिशियल मिटींग जाता कोणाच्या आमदाराच्या घरा कडेन आनी थंय हें सगळें ठरता आनी फक्त ती मिटींग आहा ती फॉर्मेलिटी म्हण जाता. सो हें जे वाडिल्लें आहा तें आमदाराच्या मडगांवच्या आमदाराच्या घरा कडेन वाडला आनी फक्त त्या कावन्सिलाचेर रेजोल्युशन दिला ऑफिशियल करपा खातीर. आमी डिमांड करता मडगांवकाराक मडगांवच्या आमदाराक ताका सपोज हाजी कांयच खबर ना जाल्यार इमिजिएटली तेणी सांगचें म्हण की फाटीं घे म्हण. ना जाल्यार आमी आमचो एज्युकेशन आमी प्रत्येक वाड्यां व्हरतले. हाज्या पयलीं अटेम्प्ट जाल्ले आनी प्लस तेजे भायर तुमी तुमच्या हे जे रिकॉर्डिंग आशिल्लें न्यूजाचेर ते मातशें प्लेबॅक करा आनी पळयात. ते कितें सांगता हावस टॅक्स आमी हात लावना कित्याक हावस टॅक्स गव्हर्मेंटा थ्रू वाडपा आसा.